मुखार हांव एंटनी दे बेतालबाती हाका थोडे 2 प्रश्न विचारता. एंटनी दे बेतालबाती वेलकम. एंटनी दे बेतालबाती तूं पिक्चर चोवपाक आयला, रायट? ओके. सो हांव समजता एंटनी दे बेतालबाती तुमी सगळीं ताका वळखतात. तो एक्टर, रायटर प्लस एक्टिंगूय करता आनी तियात्रूय बरयता. आनी म्हाका दिसता ताचें आतां न्यू पार्टार येवपाचें आसा भाव भयणीचो रिपोर्ट. सो एंटनी दे बेतालबाती म्हाका तुजे विशीं 2 उतरां सांगशीं. सांगचें म्हटल्यार बाय सियाना हांव पयले सुवातेर आयचो पिक्चर पळोवपाक आमच्या भावाचे भाव वालेर पयले सुवातेर हांव ताका घेवन वचता आनी देव बरें करून आयज ताणें हें पिक्चर हांगासर दाखोवपाक केलां देखून आनी आयज ताचे प्रिमियर शो रिलीज जाला देखून. आनीक पळोवया ह्या पिक्चरा वयर ह्या पिक्चरांत आसलेली इस्टोर स्टोरी कशी आसा पळय तें पळोवतकूच गमतलें. बट पाद्रीक नांव ना तुजें आनी ताचें कितें ओपिनियन दिवंक जाता लायक तुज्या तकलेन जायते जबाब आसतले. पाद्रीक नांव ना हें एकदम हो टायटल जो आसा तो एकदम बरो टायटल ताणें दिल्लो आसा पाद्रीक नांव ना म्हणून. कारण पाद्रीक नांव ना म्हणजे हे आमचे पाद्री जायते आमचे पाद्री गरजांनी वावुरतात, सॅक्रिफीस करतात, लोकां पासून त्रास काडटात, सॅक्रिफीस करतात, जायतो वावर ते करतात. तरी आसतना जायते फावटी दुसरो लोक पाद्री वयर जायते वायट उलयतात. कारण पाद्रीक जायतो नांव आसा, पाद्रीक जायते नांव आसा, पूण थोडे जाण जाणा सगळे थोडी फुलां भावलेली आसतात, थोडी फुलां फुल्लेली आसतात ते भाशेन थोडो लोक पाद्री वयर वाखाणणी करतात. थोडो लोक पाद्रीचें नांव पळोवंक पायसो. पूण आपले तूं जाणा पाद्री भाव आमचे जायते वावुरतात, लोकां पासून गरजांनी जायते काम करतात. हांव ताका वाखाणटा आनी तेच देव बरी करूं. सो गायज आतां आमचे थोड्या वखदांत आमचें पिक्चर कमेंट जातलें. सो आफ्टर दॅट आमचे मुखेल सोयरी येवपाचे आसा आयज. सो तांचे लागीं हांव 2 उतरां विचारतलें पिक्चर काबार जातलो. सो आय विल गेट युअर आन्सर्स आफ्टर द एंड ऑफ द